गोंयचो आरटीओ आता कॅशलेस वता। ह्या म्हयन्यासावनूच एसबीआय आनी एचडीएफसींतल्यान कॅशलेस वेव्हार सुरू जातले। तालांवूय कॅशलेस आसतलो म्हूण येरादारी संचालक निखिल देसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो। टॅक्सीक डिजिटल मिटरांचे टेंडर 1-2 दिसांत काडटले। येरादारी खात्याची 61 फॉर्मां आता ऑनलायन आनी फ्री मेळटलीं। कॅशलेस वेव्हार लोकांक बऱ्याक पडटलो। गोंयांत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हे अशें पयलें गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जातलें, ज्या जाग्याचेर आमी सगळ्या सब ऑफिसांनी क्रेडीट कार्ड डेबीट कार्डाचेर आमी पेमेंट एक्सेप्ट करतले। आमी एचडीएफसी बँक एसबीआय बँके कडेन उलोवन तांच्यांनी पॉयंट ऑफ सेल POS मशीन तांकां दिवपाक ऑलरेडी पावल फुडें घेतिल्लें आसा। कांय दिसांनी ती मशीन्स येवन आमी इन्स्टॉल करतले सगळ्या ऑफिसांनी, जेणे करून लोकांक जर क्रेडीट किंवा डेबीट कार्ड तांचे कडेन आसा तांच्यांनी तें यूज करून कॅशलेस फॅसिलिटी आमी तांकां प्रोवायड करतली। त्याच बरोबर ऑनलायनूय तांकां पेमेंट करपाक मेळटलें, तांचे टॅक्सीज परमीट फीज कितें आसा तें। ताचे खातीर आमी पेमेंट गेटवे एसबीआय आनी एचडीएफसी बँकेची पेमेंट गेटवे वापरतली। चलनाय कॅशलेस पद्दतीन घेतले। तशेंच आमी एचडीएफसी बँके कडेन उलोवन बरी ई चलान जनरेट जातलें, म्हणजे हँड हेल्ड डिवायस आसतली ताजेर चलान जनरेट जातलें। खंयचो ऑफेन्स आसा त्या प्रमाणे चलान जनरेट जातलें आनी तो जर चलान जर थंय मनशाक तें भरून कंपावंड जर करपाक जाय जाल्यार ताणें क्रेडीट कार्ड जावं डेबीट कार्ड जावं वॉलेट जशें की पेटीएम मोबिक्विक अशे वॉलेट यूज करून सुद्दां तांच्यांनी फायन दिवपाक जातली। हाका लागून कितें जातलें, फायन कलेक्शन एफिशियंट जातलें आनी लोकांक परत परत फावटी मारपाची गरज ना। डिजिटल मिटरां विशीं 1-2 दिसांत टेंडर नोटीस काडटले। मिटरांच्या सबसिडीचेर सरकार खंय निर्णय घेतलो। डिजिटल मिटरा बद्दल डिजिटल मिटर विथ GPS प्रिंटर आनी पॅनीक बटन हाजेर टॅक्निकल स्पेसिफिकेशन आमी फायनल केल्ली आसा आनी जी गोंयची संस्था आसा गोवा गव्हर्मेंटाची गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी तें फ्लोट करा। गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिल्लें आसा प्रोसेसा खातीर आनी फाल्यां परवा भितर ती टेंडर नोटीसूय रिलीज जातली आनी बाय फेब्रुवारी म्हयन्या भितर आमी ती जे कोण ऑथरायज डीलर्स आसा तांकां आमी एम्पेनल करून ते मिटर्स बसोवपाचें काम आमी सुरू करतले। आतां तो डिसिजन आमी सरकारा पर्यंत व्हरतले। सबसिडी दिवपाची कितली दिवपाची केन्ना दिवपाची ती आमी सरकारा कडल्यान जशें एक पॉलिसी डिसिजन जालें की मागीर फुडले आमी स्टेप्स घेवपाक जातले। पण सद्या तांची जी मागणी आसा ती आमी सरकारा फुड्यान दवरून सरकारान डिसिजन घेतकच त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंटेशन जातलें। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची 61 फॉर्मां ऑनलायन मेळटली आनी तेय बी फुकट। आरटीओचे फॉर्म्स असतात ते सद्या आमी विकत कावंटराचेर दिताले, ताका लागून लायनी खूब वाडटाल्यो। तर ह्यो लायनी अश्यो वाडप न्ही आनी लोकांचो टायम वेस्ट जावपाक जायना म्हणून सरकारान डिसिजन घेतला की 61 जे फॉर्म्स आसा आमचे जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्यो काही फॅसिलिटीज जावं सर्विसीसा खातीर लोक वापरता ते सगळे आमी ऑनलायन करून ते फ्री डावनलोड करून वापरपाची आमी तांकां सोय दिल्ली आसा। हाका लागून एक जी सकाळची जी लायनी लागता फॉर्म परचेस करपा खातीर ती लायनी कमी जातल्यो। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। मडगांव वेस्टर्न बायपासाक विरोध जाता म्हूण निमाणे मुख्यमंत्र्यान आमदारांक घेवन स्वता इन्स्पेक्शन केलें। मुंगूल आनी लागींच्या गांवच्या लोकांचो हुंवाराक लागून जमीन पुरोवंक विरोध। पूल नाका, रस्तो बांदता जाल्यार स्टिल्टांचेरच, ना जाल्यार खंय त्या कोणाक आयकुचें ना। मुख्यमंत्र्यान इंजिनियरां कडेन उलोवन उपाय काडटा म्हूण तांकां सांगलां। स्टिल्टाचो डिझायन शक्य ना, मात उदकाक खंय कितें तरी उपाय काडटले। मडगांवचो वेस्टर्न बायपास मुंगूल वाठारांतल्यान शेतां कडेन पावन आडकला। विशय तडीक लावन बुधवारा स्वता मुख्यमंत्र्यान इन्स्पेक्शन केले। बरोबर फातर्डेचो आमदार विजय, आमदार लुईजीन आनी चर्चिल आशिल्ले। आतां नी पूल नी स्टिल्ट, उदकाक वेगळोच कितें तरी उपाय काडपाचें चल्ला। Designing part is not very difficult because what we are proposing is small bridges of 12 meters, 9 meters in between filling. So they are small bridges type structures. पण सेम येते कॉमर्स क्वेश्चन तू डिझाइन मातशें दाखय न्हू आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय। दाखयता मरे। What they want by stilt is free flow of water that we will provide. Structural and design part leave it to us. As long as there is a free passage, whether it is on a pole or whether it is on a concrete wall, doesn't make difference. There should be, what they are saying in short, there should be free passage for water. लोक मात पुला सारकेलो डिझायन नाका, स्टिल्टाचेरच रस्तो बांदचो म्हूण पेटल्यात। We know it was flooding. Now if you bring this road with a small these things, It's like a culvert basically. It is very bad
for the whole village. We don't want any land filling over here. फिलिंग नाही कॉलमांचेर कोतले जाल्यार तें प्लॅन हाडपाचो पयलीं दाखोवपाचो काम. When the monsoon comes, we know what happens. Our demand is not now, it's from first also. We have already given in writing. We have said that this water is flooding, so we want it on stilts. No matter what it costs for the government, we want it on stilts. That is finished. Because he will keep on. If not, then what we can do? We'll come on the road and die over there. I will be the first person sleeping on the road to die. But I'll give you writing. full villages आहे आणि actually My name is Cruz Fernandez. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. सरकारान गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या कारभाराचेर श्वेतपत्रिका काडची म्हूण काँग्रेस मागता. आलेक्स रेजिनाल्ड मिडिया कडेन उलयलो. बँकेची अर्थीक परिस्थिती कितें आसा ती खंय सरकारान लोकां मुखार स्पश्ट करची. I demand Sarko white paper on the real picture of the state bank, Goa State Cooperative Bank. आणि हे बँकाचो म्हाका फूल जाय. आमी असेंब्ली रेस करीता, एवरी असेंब्ली रेस केला तेच म्हाका व्हाईट पेपर जायो, एक्झॅक्ट पोझिशन, वॉट इज फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बँक. बिकॉज इट इज वी आर कम्प्लिटली, आय हॅव अ स्मॉल बँक वेर आय एम द चेअरमॅन. वी आर डायरेक्टली हाल म्हणतो हांव हें आसपाना, बट हे बँकेची आमी अंडर आहाय. सेकंड, स्ट्रिंजंट एक्शन हितून आमी इश्यू रेस करता असेंब्लीन, तेजेर एक्शन जायना. कित्याक? वॉट इज द रिझन? आणि लेट लॉ टेक इट्स प्लेस. वी आर नॉट हियर टू कॅस्टिगेट एनी लोटलीकार ओ एनीबडी. जे कोण गुन्हा करतात बँकाचेर, आतां ऑलरेडी लास्ट असेंब्ली जाली, तेजे पयले असेंब्लीन तेणें म्हाका एश्युरन्स दिलोलें की आपण एक्शन घेता. मग आतां आनीक असेंब्ली जाली, आतां नेक्स्ट असेंब्ली येता. आज पासून कांय जायना. क्रिमिनॅलिटी पडे आहा, लॉसीस पडे आहाय, ते रिकवर जावपा जाय, आयडेंटिफाय जावपा जाय, आणि बँक जाग्यार येवपा जाय. आतां न्यू मॅनेजमेंट करता म्हणलो आपण, न्यू मॅनेजमेंटा दिता म्हणटालो. गुड, ही हॅज गिवन द बँक टू समबडी एल्स, बट वॉट इज द प्रॉफिटेबिलिटी? व्हाईट पेपर कितें आहा? वॉट स्टेप्स द न्यू मॅनेजमेंट हॅज टेकन? सो आय वॉन्ट ऑल दीस बाय द चीफ मिनिस्टर. म्हादयचेर परिकाराचे पत्रय आलेक्सान वयर काडले. And let us suppose Siddaramaiah had returned to the Congress president. What is the role of what was the take of the Chief Minister Manohar Parrikar? And second issue, he all the time keeps saying, I am within powers to give letters. But I am that power, my letter has powers, is within, it doesn't infractuate the court order bikaina. I want to ask him, what is his power to give that letter? Letter of power, so what is his power? Does he have powers to give a letter as a Chief Minister of the state? कोर्ट चलता आसतना, हें चलता आसतना, लोकांक व्यू घेना आसतना, अंडर वॉट पावर ही हॅज गिवन द लेटर. कॅसिनोच्या व्यवहारांतल्यान सरकारान खंय 40 लाख न्ही कोटयांनी जोडल्यात. आमी 5,000 लोक धरया आनी 2,000 एंट्री धरया. 5,000 लोक 14 काजिनो भितर सरता, 1 crore जाता एंट्री. 1 crore जर तर 28% टॅक्स लायलो दिसाक, आय एम टॉकिंग ऑफ 1 day, जाल्यार 28 लाख जाताय एक दिसाचे. 30 दीस चल्ल्यार 84 crore जाताय. आणि जो तर वेट लागलो 1st of July सान डिसेंबर जालो, 5 म्हयने जाले. मनोहर पर्रीकर हांव फिगर दिता, तेका फिगरान हेडपा सोया तेका. आनी दीस इज GST ओन्ली फॉर एंट्री म्हणलो केन्ना कोणाक फ्री जेवण दिता, बाकी आनी डेस्पेज आहा ती आनी उलयच न्ही. वॉट अबाउट विनींग मनी, तेजे GST बी ते मागीर ते उलयच. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊ एक ब्रेक.